जेन्ना तूं म्हणटा की जी शेतां आहाय ती कन्वर्ट जावपा पण दिवपा ना, उरल्याय हुंय रे कन्वर्ट जावपाकू. तुमकां बार केली मरे, उरलो हाय प्रोजेक्ट येयले, कन्वर्जन जाली आनी तुमी मायग्रंटां हाड बोलले आनी हे बिल्डर लॉबी उब जाले गोंया. आतां तूं सांगो येयला की आपण कन्वर्जन करपा दिवपा ना म्हणून, एनओसी दिवपा ना म्हणून, एग्रीकल्चरान तूं टीसीपीन देखून दिल जाल्यार अरे तूं कित्या म्हणा टीसीपी हे एग्रीकल्चर लँडाकू आपण टीसीपी अप्रुवल दिवपा ना म्हणून. तूं कित्या म्हणटा दिल जाल्यार देखून म्हणून. सो दॅट मीन्स यू आर इन टू डिफरंट माइंड. यू आर नॉट शुअर अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग अँड यू वॉन्ट अलाव द टीसीपी टू गिव अप्रुवल म्हूण तूं तें म्हणा. इवन इफ द टीसीपी अलाउज, यू आर सेइंग यू वॉन्ट अलाव द एग्रीकल्चर. सो तूं तुज्यान अशेंय म्हणून जाता यू वॉन्ट अलाव द टीसीपी म्हूण. आतां मुकोडे विचारपा जाय सीएमाक. तेणें आतां एक आर्टिकल दिलो हा, कन्वर्जन ऑफ फिल्ड्स टू बी बॅन्ड इन गोवा. आनी तो कितें म्हणटा, इवन इफ द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट अप्रूव्स conversion of agriculture field, the NOC from the agriculture director would be mandatory. No NOC will be granted for any such conversion. आता हे आर्टिकल वाचील तेजेर म्हाका एक क्वेश्चन विचारपा जाय आमगे सीएमा कडेन. आख्खें गोंय काबार जाल म्हणटरी आत उठल्याय. मुगे क्वेश्चन तुका, जेन्ना बिल्डर लॉबीन येन आख्खें गोंय काबार केलें, कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन, दोंगर काबार केले, शेतां काबार केलीं, जागी काबार केले ते केले. बट जेन्ना तूं म्हणटा की जी शेतां आहाय ती कन्वर्ट जावपा पण दिवपा ना, उरल्याय हुंय रे कन्वर्ट जावपाकू. तुमकां बार केली मरे, उरलो हाय प्रोजेक्ट येयले, कन्वर्जन जाली आनी तुमी मायग्रंटां हाड बोलले आनी हे बिल्डर लॉबी उब जाले गोंया. आतां तूं सांगो येयला की आपण कन्वर्जन करपा दिवपा ना म्हणून, एनओसी दिवपा ना म्हणून, एग्रीकल्चरान तूं टीसीपीन देखून दिल जाल्यार अरे तूं कित्या म्हणा टीसीपी हे एग्रीकल्चर लँडाकू आपण टीसीपी अप्रुवल दिवपा ना म्हणून. तूं कित्या म्हणटा दिल जाल्यार देखून म्हणून. सो दॅट मीन्स यू आर इन टू डिफरंट माइंड. यू आर नॉट शुअर अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग. डील जाल्या देखून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून एनओसी मेळपाना म्हणटा तूं. सो यू आर नॉट prompt on the word what you are saying or the sentence that you said, that you are not going to allow conversion of Komudat land and you won't allow the TCP to give approval to Temuna. Even if the TCP allows, you are saying you won't allow the agriculture. So तुज्यान अशेंय म्हणून जाता you won't allow the TCP म्हूण. उरलाय रे बाबा शेतां बाटां उरल्याय गोंया आतां ती आयडेंटिटी उरल्या गोंयची. तुमकां काबार कोण उडयल्याय मरे. एक एग्जाम्पल, भुटानी तुमकोडे जायना म्हणून ना, भुटानी तुमी कन्वर्ट केले वीच इज प्रायवेट फॉरेस्ट. प्रायवेट फॉरेस्ट आहा तें तुम फॉरगेट अबाउट इट बीइंग कोमुदात or it being government land or it being some other agricultural land as per what you say. This is private forest जे आहा ते तुम्ही कन्वर्ट केले आणि तुम्ही दिली कोणा रे, बिल्डर लॉबी दिली. गोंयकारां पोटाचे पांय दवरना तुम्ही, गोंयकारांगे आयडेंटिटी ओडयली ना तुम्ही. जे आत तूं म्हणून उठवला की सांगपाकू आपण एग्रीकल्चर लँड कन्वर्जन दिवपा ना म्हणून. आतां तुम चोवपाक गेले जाल्यार जाग्यांनी उरलो नाय. शेतां आख्खी पुरोयन काबार केली. खंयचे गांवांत तूं वचू हे प्रोजेक्ट येताय ते इदर शेतान येताय ना जाल्यार एड आहाय तेंचेर येताय, CRZांकू नाल्यार दोंगरार येताय. आनी हे जे बिल्डर लॉबी आहाय तांकां फकत जाय पयशे आनी आमगे मिनिस्टरांकूय जाय फकत पयशे. मनी टॉक्स. सो हितून तूं चोवपाक गेले जाल्यार एवरी विलेज दॅट इफ यू गो, शेतां रोयताय ती दिसती पडनाय आनी जे कोणा रोवपा जाय तांकां ती रोवपा मेळनाय. कित्याक होच जाणाको बाड्याको शेत नाय, कोणा रोवपा जाय तें आनी कोणाको आहाय ती बी ती इंकून दिलो हाय कोणाकूय हे बिल्डर लॉबींग. रात्या मोदें फिलअप कोताय, कोणागे ब्लेसिंगू
गॉडफादर्स मिनिस्टर्स आमगे आहाय ते तेंगे ब्लेसिंगा बगर कांय जायना रात्या मुद्दो ते शेत बोत्ताय दोंगर आहाय ते कापोन उडयताय ते रात्या मदें जाता एक टायम आलोलो तुमी चोयल जाल्यारू नोता तालिगांवसून भाजी बी सप्लाय जाताली आमकां तालिगांवांत के दोळी बिल्डींग येताय की तूं शेत पुरोयत तें तुमी चोयल आसतलें मेशनरी घेवन डे लायट कोण आहा थिंगा बोबाड मान तें बंद करपाकू ना खुंयचें डिपार्टमेंट चोयल तुवें ना गोवन आयडेंटिटी उरल्या आनी आमगे गोंयकारांक हांव उल मारूं सोदिता आमगे गोंयकारू जेन्ना कितें एक जाता एक इशू बाबा तुमकां खबर आहा उरलोलें तें तुमगेले गांव जाता तुमगेले विलेजी जाता जाल्यार 10 लोक येवन उल माताय ओ 10 लोक येवन आवाज कोताय उरलो लोक खूंय हा उरलो लोक कित्या येयना गोंय तुमगे न्हू गोंय सांबाळपा तुमगे कायद न्हू जे कोण 5 जाण येताय कितें इनलिगल चलता तेच 5 जाण येवन उलयताय ओ तेच 10 जाण येवन उलयताय ओ एक्टिविस्टान येवन उल मारपाचो ओ एक्टिविस्टान येवन सांगपाचो हाऊ मच पावर डू वी हॅव in our hands when you all say activist you all point out to activists that activists have to take initiative activist and एश करपा जाय activist तुम comment माताय थिंगा लोक म्हणटा आपणा कित्या पळा आमगले गांवान माजोड्या गांवांकू थोड्या लोकांक सांगिल जाल्यारू एश म्हणटाय बाये मुगे दुरीक भायल्या आहा हाल ते दुर्गाचे येत मोडूं लायत बाये मुगे शॉप चलता तेच बोर्ड आहा ते काडूं लायत बाये मुगेलें स्ट्रक्चर आहा तें शेड भायल्या इलो आहा तें मोडूं लायत दीस आर द थिंग सो तुमगेलें दुर्गा लागोन कोण शॉपा लागोन कोण फ्लोरा लागोनू तुम गोंय इंकपा रेडी आहाय म्हळ्यार तुम आवाज उबारपा नाय so you all are giving free hands for the panchayat or to the municipality to go ahead with all the illegalities baba ul ten goin देखो तुम इंकून हाय मुडपा हे लोक सोदीत काय हांव हें जाता कित्याक आय डोंट ब्लेम हो जावं भायर गेलो हाय आपणागे पोटा लागोन आपणागे फॅमिली पोसपाक बट जे गोंय आहाय ते आतां सांबाळपाकू कोणागे हातींकू हुंय वयत थिंगसो मायग्रंट बोलो हाय हुंय वयत थिंगसोन आनी इनलिगॅलिटी जाताय त्यो पंचायतींकू एक ओ 2 जाण आसतले ऑपोजिशन पंचायतींक and they fight against 7-8 of them. So when the opposition raise voice and they सांगताय इनलिगॅलिटीज की जाताय ते ओ शेत बोताय ओ खुंयच्यान दोंगर रोयता ओ कितें रॉंग जाता आनी जेन्ना ते आवाज उबाताय ते दोना I am talking to those concerned citizens of that particular village. Why don't you all confront? It is your land, it is your Goa, it is your village and you all are the villagers. तुमगे भुरग्यांगे फ्युचर आहा तुमगे भुरगीं आसतलीं यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम शेतां आहाय ती कन्वर्ट जाताय शेतां आहाय ती पुरोयताय दोंगर आहाय ते कन्वर्ट जाताय CRZ आहाय थिंग बांदताय CRZ एड आनी उरलो आहाय काबार जाल्यो सो हांव म्हणो सोदिता वेन CM बाब तूं एक स्टेटमेंट कोता कन्वर्जन जावपा ना म्हणून मेक अ पॉयंट दॅट TCP डजंट गिव अप्रुवल It starts from the TCP department. हे आख्खे गोंय काबार केला TCP. आणि तुम्ही ते राजेश नाईक आजून देखून दोलो हा एक्सटेंशन दिन कित्याकू हे कन्वर्जना लागोन हे लॉबी आहा ती बिल्डर लॉबीकू तेंची पट बोनाय म्हूण आनी तुमचीय बोनाय म्हूण तेंक लागोन तुमकां येचो मनीस जाय जे कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन कोताय गोंय काबार कोण उडयलें सो हांव लोकांक उल माता आमगे गोंयकारांक जाण एकल्यागे विलेज सांबाळपाक तुमी भायर येवपा जाय उदका वेस्ट जाता उदका लागोन कोण आवाज दित म्हूण खबर ना म्हाका हांव आमले विलेजीन वो आमगे सायड विलेज आहा थिंगा देखून वचून चोयल्यार 24 hours उदक वेस्ट जाता WRD परमिशन ना वॉटर टेबल लो गेलो हा जेन्ना आमकां एक 4-5 मीटर फोंड मारल्यार उदक मेळटालें आयजू 10 मीटर देखो फोंड मार उदक मेळना कित्याक वॉटर टेबल डावन गेलो हा थोड्या तेंपान तुम होको चोय इनलिगल बोरवेल्स मारलो हाय जायत कोडेन हें चोयलो हा कोणेय आमगे पंचायत इनिशिएटीव घेता इनलिगलू जेन्ना तुमी एक कन्स्ट्रक्शन एप्रुवल घेताय थिंग इनलिगलिटी चलता थिंगा रात्या मदें दिसा मदें कितें उबी जाता
हे पंचायत इनिशिएटीव घेता तुम म्हणटाय रेजिडेंशियल 10 दिसान तें कमर्शियल जाता आमगे पंचायत इनिशिएटीव घेता आमगे लोक आहा तो इनिशिएटीव घेता आं हितू मायग्रंट्सां बोलो आसता आय थिंक सोकपीट आसनाय आं ती सोकपीटा तो वेस्ट आसत तो तुमी ह्युमन वेस्ट शेतांक घाताय तेदो शेत पिडा जायनाय आं सो हें प्रिजर्व कोरपाकू आमगेलो लोक मुखार सोरपा जावो आनी जे पोरी आमगे लोक मुखार सोरना ते पोरयान कांयच जावपाना 10 जाणांन उल मारल्यार कांयच जावपाना our youth have to come out, our villagers have to come out. जेन्ना एक कितें इनलिगल जाता ते दोना लोकांन भायर येवन आवाज करपाक गरज तुमगेल्या एकेल्या गांवांकू कोण नाल्यार कोण ऑपोजिशन आसतलोय जे इनलिगॅलिटीचेरू आवाज उबाता तेका तुमी सपोर्ट दिवपा जावो आनी तुमी भायर येवन तुमी आवाज करपा जावो जेन्ना तुमकां नाका कित्याक तुमी हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहाय ते तुम निवडून हाडले आहाय आनी तुमकां लागून आयज तो MLA जाला वो तुमकां लागून तो आयज असेंब्ली बसोन आहा इट इज नॉट फॉर देम इट इज फॉर यॉल they have to speak for y'all and until and unless y'all don't raise voice nothing will change in Goa. So I hereby call upon individually every villagers to come out and speak for your village. जावं ती शेतां जावं ते भाटां जावं ते दोंगर जावं ती तोडयां न्हू कितें आहाय तितलें प्रिजर्व कोराय फॉर द फ्युचर जनरेशन. थँक्यू.